तुझे सोशी आल्या दोन्या मोजून तुझी मानुगांका आयतोर तू सबसो मेस्ताची दोईन मागोई गरज आमची दोईन मागोई गरज आमची तुझे सोशी आल्या दोन्या ओबूम तुका mój marka Alcuno dorde matusi Zomestacie jak ludici Zomestacie jak ludici फिलोमेना गोमेस एका सुर्गींचे सूख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां तुमी तुमच्योय गरजो बरोवन भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात तेच परी आयज आपलो वाडदीस मनयता एंड्रू ग्रेशियस एंड मेल्फी प्रगांजा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज 17 सप्टेंबराचे 17 सप्टेंबर तालिगांवच्या गांवांत सायबिणमाय ह्या कुटुंबांक भेट कोत्ता वयताले मारिया दिकोस्टा पाद्रीबाट सुकुरीन वाज दुर्गावाडी लेबन वाज व्हडलें बात्री जुजे आनी फातिमा जिलाले मोरोड आग्नेलो आनी मिलाग्रिना रापोजो माशेदाले मोरोड जिसेल रॉड्रिगीस नोमशिंत उर्मिला कार्वाल्यो नागाळी विन्सेंट फेर्नांडीस सायबिणमांचे विनोतीन ह्या सगळ्या कुटुंबाचे देवाचो शुभ आशिर्वाद ह्या मिसा भेटेन मागुया तेच परी पियेदाद दोरादो सांकवाळचें काल एक्सिडंट जावन अंतोल्ला संवसाराक ताका सुर्गींचें सूख मागुया ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी आंवडिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रतीच्या बाबडीने पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी ताणा विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पुता कुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुकानी वांटो घेवन कुर्सा म्हणी उबी आसली सासणांचे जाणवायची तुजी मांडावळ ओडकून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवनपणान भागीदारान जावंक आमचे दुखेस मायचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो खरेंच जशी कूड एक
पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुष्कळ जावनूय एक कूड घडटा. तसो क्रिस्त खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सोगलीं एकाच ओतम्या सोवे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आम्हा सोमेस्तांक एक ओतमो पिवंक दिलो. कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. तर तुमी सोगलीं बराबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपापले पावती तिचो एक सांदो. पवित्र सोबेन देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर शास्त्री, तशींच आसात विस्मितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचे आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचे देणे. तर सगळे धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री सगळीं जाणां विस्मिता कोत्तात. पिडेवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा. सगळीं आठव्यो भासो उलयतात. सगळीं तांची सोजमणी दितात. ओदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ही हांव तुमकां आतां दाखयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. म्हणुया, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सरात. संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रचणार. तो आमचो बापूय. तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार. आम्हा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. तो गोवली. आमी ताच्यो शेल्यो मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या. तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. ताचे दारवंटे काडून येयात. ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगलीं बराबर गायात नोमान. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेल्यो. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. ताचो मायेमोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो. पिणकेचे पिणकेन तो विस्वासी. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेल्यो. उद्गाराक उबे रावया. Soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या.
नाईम म्हणलेल्या एका नोकरान जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शीस आनी खूब लोक. नोगराच्या दारवंट्या लागशीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नोगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतोच तिचे चुचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडूं नाका, आनी फुडें येवन तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून ती म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोजजेक मेळूंक आयलो. ही ताची खबर आख्या जुदेया सरभोंवती गांव बोर गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या बाबीन आयज भाग्योन पावलो काय बरें विचारता. सगळीं प्रवचन करूंक लागलीं जाल्यार आयकतलो कोण? सगळीं पेकोवणी दिवंक लागलीं जाल्यार दुवेंत कोणूय उरतलो? आनी सगळीं फुडारी जालीं जाल्यार पाटलाव करतलो कोण? सगळें जावपा जायना. एकल्याक सगळीं देण दिल नाय. थोड्यांक प्रवचन करपाचें, थोड्यांक पेखोवणी दिवपाचें, थोड्यांक फुडारपा आनी आहाय जायतीं. सो सगळीं देण घेवपा जाय. देव आपणाक येवजणेन केन्ना कोणाक दिवचें तें जाणा. पूण एक देण हे सगल्यांक आहा, तें म्हणल्यार क्रिस्ती सोपुर्णायेचें देणें, क्रिस्टन परफेक्शन. एक्चुली तेजे बराबर वेता क्रिस्टन मेच्युरिटी ऑल्सो, क्रिस्ती परिपक्वता. तें पक्वताय म्हण नाक म्हूण हांवें म्हणें चल सादें उतर उजार कोता, क्रिस्ती सोपुर्णायन, क्रिस्टन परफेक्शन. आतां म्हाका हिलिंगाक गुण दिल ना म्हूण हांवें क्रिस्ता सारकें सोपूर्ण जाश न्हू. म्हाका कित्या दिल ना, हांव चल क्रिस्ता फाटला ना, म्हाका जायतें करतलो. तेच म्हणचें थोडे म्हणत म्हाका कित्या प्रवचन करपा दिल ना. ना, तुका देण दिवूं, देण नासूं, तूं गुण आसूं नासूं, सगल्यांनी क्रिस्ता सवें सोपूर्ण जावचें. आयचें वाचप बरें. नाईमचे विधवेक केल्ली मिलाग्र. तिगे पुताक परतून जेजू उठायता मरणांतलो न्हू. उठायता, तो बसता, उलयता. एक व्हिडिओ कसो चिंतात हें आख्खें शुभ वर्तमानांतली घडणी. ही वस्तोरी विधवा कोण रडटा ती, ही विधवा जावन आसा, ही वस्तोरी जावन आसा सायबीण माय आमची दुखेस्त माता. ती आयज पर्यंत रडटा, दर एक आपल्या पुताक, दर एक आपले दुवेक. कित्याक देंवसराचे हेत्री आहा ते डिमन्स ऑफ द सेटन. आमगे साश्टीचें उतर आहा हेत्री डिमन जावन भोंवतलो. कोणें जीव दिलो जाल्यार म्हणटा आवय बाबा आतां एक म्हयनो भिरांत हेत्री जावन भोंवतलो. हांव नको तुमगे इलियास कितें म्हणटाय ते वो आहाय जाल्यार खबर ना. आतां लोक भोंवतेंचो ते पडोन गेले आसतले बाबा आमकां भोंवपाक जाग ना म्हणून. सो ते व्हरपी आनी तितून तो तेगे तो पूत, तो हांव आनी तूं जो सोपूर्ण जावपा सोदना. सायबीण आज पर्यंत रोटा सोपूर्ण जावपा सोदनाय आपणाक हे भुरगीं. क्रिस्तांवपणां देण मेळ्ळां, बातिजात मेळ्ळां, सगलें करपा मेळ्ळ्या काकूतपणां, पूण सोपूर्णायेन वाडूंक सोदनाय. डोंट वॉन्ट टू ग्रो इन परफेक्शन. आनी व्हडांतलें व्हड आडकोड म्हणटाय ती पातोक. तूं म्हटलीं फादर हांव मनीस न्हू, तूं सदां पातका लागत वचय, वो म्हाका करगेन धोडायता कित्याक वय सारकें मनीस आमी सगलीं, हांव मनीस तूं मनीस. पूण पातकांत रावप देंवचारपण. कॅथरीन ऑफ सियोना म्हणटा, इट इज ह्युमन टू सिन बट इट इज डियाबॉलिकल टू कंटिन्यू टू ड्वेल इन सिन. सांत कातारिना सियानाची भाग्योन कातारिना म्हणटा. आयज आमी पातकांत रावंक सोदताय, कुमसार जावपा सोदनाय. तुमचो तेका जायत पाद्री म्हणटाय, इगोर्जे सगळीं 400 लोक येलो, 400 कम्युनियन घेताय. भायर रावन थोडीं भुरगीं आसतलीं, सगळीं सारकीं कांय पातक नासतलीं. पूण कुमसराक तेजे उपरांत तेजे पयलीं तरी कुमसार दवरलें 100 जाण येतलीं. हांवें तरी 100 म्हणा 20 जाण येवपा कठीण.
कुमसार जावपा सोदनाय कुमसार जाया पोत्तून सांगता कुमसार जायात आनी तुमी पातोक मेकळी करात हे दोन हो पूत जो आवाम तूं ते तिरडेंत आहा ऑन दॅट डियर आमी पोत्तून मोन्ना तिडे मरण पातोक जावन आसा मरण ओतम्याचें आयज सपूर्ण जावपा आमकां उपाय न्हय वी हॅव पयलचो ते साक्रामेंत आयचो इमिसाची भेट व्हडांतलो व्हड उपाय आमकां क्रिस्ती सवन इट मेक्स अस परफेक्ट मागणें आहा मागणें न्हय फकत मीस धांवडान केलें वो मीस धांवडान आयकिलें आनी तो 15 मिनटां टेस्ट केलो धांवडान मागणें खोर मागणें आनी तिसरे सुवातेर कोश्ट मागणी आमी घेतली कित्याक मागणी बरें दोळ धांपून बसल्या कोणाक कोटा देवाल उतकडपना मोरे मागणी वो आख्खो संवसार पुरा ओपन येयलें मागणी इजी वी चूज द इजी ऑप्शन पूण कोश्ट कितें कोश्ट आपणायाय आनी सोसात देवा पासत कॅथलीक थियोलॉजी दीस सोसूंक मागता आयज लोकांक कोश्ट जावं दुयेंस जावं म्हाका आतां काण गेलो जाय दुयेंस ना मातशें सोंश मातशें ती बोग ट्रिटमेंट घेता ट्रिटमेंट आयजूच गे कॅन्सर वयचना वा आयजूच गे जोर येयचना दोतोर लोक म्हळ्यार मातशें 1-2 दीस आसतलो मातशें उसावळे आसता ती सोंसना तेका लागून आयज सांत मेळ्ळाय आमकां सांत तरी जाये आमी कोश्ट सोसूंक जाय तेका आदीं सांतांगे जिवीत तेमी सोशिल्लें बायल्यान घडये तेंका दुयेंस येयली तेंका लोकांक सोतायली हें भितरल्यान तेंगे कोश्ट देंवचरा आड झगडीं देंवचरा आड ते झुजून इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल हें आमगे सांतां भक्तांगे जिवीत सांगता आमगडे विसवल्यात चोचाक आमगडे विसवल्यात वाचूंक आनी आमगडे विसवल्यात नियाळांक तेका लागून आयज सपूर्ण आयज जायना हे गोचे आल्त्राचे चोयाक जितले सांत आहाय ते आम सदां उगडास कोता कितें सपूर्ण जाल्यात साक्रामेंता वरवीं ती आशेतालीं केदोन मिसाची भेट सुरू जातली ती आशेतालीं हांव सदां केदोन पाद्री कॉन्फेसोर येतलो आनी हांव कुमसा जातलो ती आशेतालीं आमकां केन्ना केन्ना हेर साक्रामेंत मेळटली जावं पिडेस्तांची मागणी आनी कितें यास आसूं दी साक्रामेंताक आस आसूं दी मागण्यांक आनी आस आसूं दी कोश्टांक सोसूंक नाजाल्यार हें तें चित्र आमचें सत वास्तविकता जातली दॅट ऑल्टर पॅनल वील बी आर रियलिटी थिंग करपत तेदोन हांव पुर्गोतोरींग करपत तेदोन हांव म्हटलीं सायबा तेदोन आयकलो जाल्यार आमगे हालत ही जायना तर मागुया देवा लागीं सगलीं हांव तसो तुमी बराबर सपूर्ण जावं बेठून आमी गायन गावुया सी 26 निर्मोल बेट उड्या सोऱ्याची पान 30 सी 26 पेज 39 Ulia soriaci, soria, Gesù ti gololi, pace, buona per nostro care, o sungap ciaotnia, e cor, orus Gesù bonie, amsha kalzaci met korta, Bapa manun getane, tuja manan sobor bita.
मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वळें आमच्या आनी अख्खे पवित्र सोबीच्या दाबाक सर्वेस्वर बांदून घेवन हो कोणवाळ्या बापा जेजूच्या कुर्सा म्हणी उबी आसतना आंकवार मारेक ताच्या आवय तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें वळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माई मोग ह्या आयच्या बलिदानांत करीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात आनी वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं अजाप पंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां. सर काळी मनशां थंय कितलीं अप्रेमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवेक चाकोनीचेर काकलुदीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवतांचो दलबार संतोसान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 Dalbaraco sorvesportu, Zorganizoza, Boga tudzia wojwowa, Usorgi duga swojco, Sorvesporačinami je tata kazor. Usorgi duga svojco. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पयचो बेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आसबिस्मा, सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूत आमी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार कृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्तांत हांवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुमचें तरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D28 मोच्या जेवणाक येयात पान 60 आनी 2. D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात बांबूळ कशी बसात मोच्या गोडी रोकान कशी रालोस जायात. मोच्या जेवणाक येयात बांबूळ कशी बसात मोच्या गोडी रोकान कशी रालोस जायात. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. 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 मुंडो मोडून वाटात जिवन व्हरून वचात तुमी जुडो जायात दुसऱ्यांक जिवन मोडात. मुंडो मोडून वाटात जिवन व्हरून
उभी राहूया. सांत फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणी आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतान मागणी. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाल बापा, कालाकाली तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागयोन फ्रांसीस शावियराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नोदर तिरावन ताचें मन बोदलोप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाता. पवित्र कुर्साच्या बोलान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मोनान तुवें दिल्ले मिसांव सोबागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्मृतीन संवसाराक बोरवांसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगोटणारां आमकां कोर. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बो मोगाळ बापा भाग्यवंत तांकवार मरेच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणांचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं. आमेन. 2-3 कळोवण्यो चोत्राय दोची. फाल्यां तावन हें मागणें दर मिसाच्या पयलें जातलें. 2 मिनटां आदीं हें मागणें सुरू करचें. कित्याक थोड्यांनी म्हाका पर्सनली येवन म्हणलें की फादर आमी जेजूक शेवता आनी कम्युनियान जेन्ना सायलन्स जाता आमी नियाळटावन तेन्ना हें मागणें करप तितलें बरें वा सारकें जायना. हांवें पादिग्राम कर्मांतल्यान कालूच सांगलो तेन्ना सांग म्हण. काल हांव विसरलो उगडा आसना म्हाका सांगूंक. सो ही चूक जाली म्हजी. हांव मागतां फाल्यां तावन नोट करचें जीं कोण करूंक सोदतात तीं फाल्यां तावन दर मिसाच्या आदीं 2 मिनटां आदीं हें मागणें जाता. मागणें जातोच सांतान आपलें मुज्ग वाजोवंक कॉमेस करतलो. मीस सुरू जातली. हें मतीन दवरचें. फाल्यां पेरपेत सुकुरीच्या मनाक 10 बुधवारांतलो 4थो बुधवार सांजे 5:30 वाजता तेच उपरांत मीस सरमांव आनी मागीर मागणें आसतलें पेरपेत सुकुरीचें. वांटो घेवंक हांव मागता. परवा आमचे फिरगोचेंत फूल डे एडोरेशन आख्खो दीस पुरोम संस्काराक भोजोण 7:30 वाजतांच्या मिसा उपरांत तें कॉमेस जाता. कितल्यांक कॉमेस जाता? 8 कॉमेस जायत, 8:10 कॉमेस जायत, 8:15. हांव येयलें आमगे सरमांव लेट जाल्यार शिवर 8:15 जातलें इंच. आनी कोण येयले जाल्यार धाकटो केलो जाल्यार 8:00 जाय. सो तुमी येयात. ते प्रमाणे आमी सुरू करतले. हांव वरांची सगळी मांडावळ हुंच टायमार कोणागे वर हुंच वाडो तें पोटजोडार घातलेलें आसा. तुमी पळोवचें म्हण मागता. हांव आतां पोटजोड सगल्यांक पावल्यात. सोमेस्तांचें वर 4:30 ते 5:30 वाजता. त्या उपरांत 5:45 वाजता माडी जातली. कित्याक तो दीस माडयेचो आमी परगोडटले सगल्याक आमच्या आस्कार्याचें नोवेन फाल्यां तावन सुरू म्हूण. आनी मागीर नोवेनां सुरू जातलीं. सो येवचें. तुमचो वाडो पडटा तेन्ना येवचें. आनी न्हय फकत तुमचोच वाडो आहा तेन्ना हेरूय वरान येवचें. परम संस्कारा मुखार वेळ सादचो. हें मागणें आमी करूंक जाय. तर हें मतीन दवरात आनी याद. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोया उतराच्या उजवाडात संवसारात आमी वचूंक
जिविता वाटे तू आमकां सांबाळून दवरल्या सासणाच्या जिविता वाटे तू आमकां